मंगळ बाबनो, भ्रष्टाचार, वायटाचे जिवीत एका बर्फाच्या पेल्या सारके. बर्फाचो गुळो जितलो तो बर्फान घुंवता तितलो वाडटा. आनी हे अशें इस्रायला लोकांच्या थंय घडलें. देवान तांकां ताचे थंय चिकटून रावूंक येवजिल्लें आनी ताची खुशी आसली, पूण तशें घडोना. दुर्दैवान तांचें जिवीत देवाचे सोयरीक कुसता. हेरा खोट्या देवांचे ती पुजा करतात, मौज मौजा, देवाचें उतर पाळिनात, देवा पासून पयस वतात, देवाक नाकारतात आनी देव तांचेर इलाप सोडटा. ही नोस्टीर पोरजा, वायट पोरजा, म्हजें उतर आयकोनान म्हजें उतर पाळूंक ती नाकारतात. म्हज्या येवजणे प्रमाणे जिवंक, म्हाका चिकटून रावंक, जशें पेंगटाक बांदतात तसल्या कापडा सारकें तांचें जिवीत जातलें. विधरायलोले पेंगटाक बांदतात ते लुगोट कापड कसलेच उपयोगाचें नासला, ते भाशेन तांचें जिवीत जातलें. आनी देवाची येवजण तांकां तांच्याच निश्ठूर जिविता वरवीं ते बिगडायतात. पूण देवाची येवजण आमच्या भ्रश्टाचार जिविता वरवीं आमी देवाची सोयरीक मोडूंक शकना. आनी हे देवान आपल्या पुताक धाडून आमचे थंय सोयरीक पोतून घडून हाडली. आमचें जिवीत बदल्लें ताच्या पुताच्या मोगा वरवीं. वो मोग आनी सासणीक जिवीत देवान आमकां ताच्या पुता वरवीं दिलां. आनी हें जिवीत जेजून आपल्या ल्हान आपोस्लां थंय पासून सुरू केलें आनी ते सगळ्या संवसाराक, सगळ्या मनशां मदें सुर्गींचें राज पसरलें. जशें सांसवाचें बी ल्हान आसता, मागीर व्हड जाल्या उपरांत एकदम व्हड स्वर्गार पावता. आनी कुमेरा भाशेन जेजून आमची संवसारी जिवीत बदल्लें. खालती जिविता जिवन मोयपासान, मोगान, बोगसोण्याचें जिवीत दिवन मनशां मदें खुशालकाय हाडली. आनी आमी परतून देवाक विस्वासी रावन देवाची सृश्टी ही आमचें घर, ताची निगा करून ह्या संवसारांतूच आमी सुर्गीचें जिवीत जिवंक ताणें आमकां कुरपेन भरल्यान. इस्रायल जावन आसली ताचे खाशेली देश जो ताणें विचून काडलो सगळ्या संवसाराक ताची साल्वसांव मनसुबी दिवंक. पूण तशें घडोंक ना. पूण आमी आतां नवीन इस्रायल जावन आसा आनी आमी शांतिकायेचें जिवीत, खालतीकायेचें जिवीत जिवंक फावो. सांसवाच्या बियांच्या वोपार आनी कोमिराची वोपार घेवन जेजू आमकां सुर्गीच्या राजाची वळख दिता. तो वोपारांनी उलयतालो कित्याक तांकां सोजमो नासलें तो कितें सांगता तें. पूण ते काण्या वरवीं, वोपारां वरवीं जे सृश्टींतल्यान तो ही काणी सांगता तांकां तो संदेश मेळटा. संवसारांत जितलीं आमी ल्हान जाता तितलीं सांसवाचीं बियां सारकीं ल्हान जाता.
कितलीं देवाचे दिशेन सांसवाच्या झाडा सारकें व्हड जाता आनी आमच्या भावार्थाची देखे वरवीं आमी ल्हानांक गोरिबांक विधवांक अनाथांक आलाशिरो दिवंक पावता आनी खोमिरा सारकी फुगलोल्या पोरी सारकी दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. आनी हें सांतिनासानूय केलें. 10 जाणांक घेवन ताणें जेजूची संस्था स्थापन केली आनी ते सगळे संवसाराक वचून पाप साहेबाच्या खाली सगळ्या संवसाराक वचून देवाचें बरें उतर परगटूंक हे दैवीक जिवीत देवान आमकां बासायलां, सासनीक जिवीत आमकां बासायलां ते परगटूंक ते वावुरले. आनी रुदोल्फाक विवा आनी सांगाती ह्याच आमच्याच गोंयांत तांकां रक्त साक्षी केले. सांतिनास वो सृष्टीन देवाची रोसनामध्ये सगळ्या वस्तूंनी मनशांनी मनजातींनी रुखाफळांनी देवाक सोदतालो आनी देव ताका सांपडलो. एका नदीच्या कांठार रिवर कार्दोनेर ही ताका एक स्वप्न पडलें. देवाक ताच्या जिवितांतल्यान कितें जाय, ह्या संवसारांत कितें करूंक जाय आनी ताचे संस्थेन कशे भाशेन ह्या खोमिरा सारकी ह्या मनशां मदें बरो बदल हाडून कितें करूंक जाय तें ताका देवान स्वप्नांतल्यान सांगलें. पांय वाटेन चलतालो तेन्ना गाडयो नासल्यो खऱ्यो, पूण पांय वाट एकदम म्हणजे देसांनी तो चलोन गेलो आनी ऑफकोर्स दर्यांतल्यान तो बोटीचेर गेलो. सृश्टीचो रोसनाचो ताका मोग आसलो. भुंयारान एका दोंगरार खोडपान रावून पश्चाताप करून मागणें करून देवाक ताच्या जिवितांतल्यान कितें जाय तें सोदून काडटालो. सो एके भाशेन सृश्टीचो ताका मोग आसलो आनी आमचें देवान दिल्लें मोगाचें घर कशें ताचो सांबाळ करूंक ते वावुरतालो. तर आतां आमची जबाबदारी बरें उतर परगटूंक जी बेसांवां आमकां मेळ्ळ्यान आमच्या क्रिस्ती धर्मांतल्यान जिवितांतल्यान ती आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक फावो आनी ह्याच संवसारांत सुर्गीचें राज अनुभवूंक आमी वावरुया.